नमस्कार सगळ्यांक. सभापती महाशय, प्रश्न सुरू करच्या पयलीं एक सिरियस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हांव सभाघराच्या नदरेक हाडूंक सोदतां. काल राती म्हाका कोणे तरी फोन केलो की खंयचे तरी चॅनल दाखयता की 13.5 कोटी रुपया मिनिस्टर आनी काही आमदारांनी फॉरेन टुराचेर खर्च केले म्हणून. आयज हांव पेपर पळयतालो जाल्यार 5 वर्तमानपत्रांनी ही बातमी आयल्या. Question pertaining to 3A, I think 3A, right? 3A Margo. Day for yesterday, when the department realized that they have made mistake in giving the figures, they corrected the answer. In the morning, the minister came to me with corrected answer to be laid on the table of the house in place of what was given. There was obviously mistake in figures. So I advised him, since the reply is thick, you cannot expect the members to understand details. They have no time to study. So to postpone कर आणि फुडल्या तुजे राउंड येता पळय ताका तो रिप्लाय कर. Accordingly, minister with a request, permission of the house and your permission, had withdrawn the question and postponed it to the next day. म्हाका दिसता this is a very common procedure followed in the house wherever there are errors beyond normal scope of correction. Small correction आसा जाल्यार आमी करता. आयज 5 पेपरांचेर हेडलायनी आसा. I think it is a complete breach of privilege of the house. If someone is reporting the house, what is not laid on the table of the house cannot be reported. And I don't know. I thought initially that because electronic online तांच्यांनी be transfer केलो, but my information says that they have deleted from their online data because it is a postponed question. I request Honorable Speaker, otherwise sanctity उरची ना. योग्य ते कारवाई तुम्ही करची अशी हांव तुमकां विनंती करता. हे अत्यंत गंभीर प्रकरण आसा. हाजेर हे प्रकरण खूप गंभीर आसा. इट्स अ व्हेरी सिरियस मॅटर. सभागृहाचे जे काही नियम आसात ते सभागृहांतले आमदार आसात तांच्या खातीरच आसा अशें न्ही. भायर बशिल्ल्या आनी खास करून प्रेस गॅलरीन बशिल्ल्या सगळ्यां खातीरय ते चड म्हत्वाचे असतात. जो प्रश्न माननीय मंत्र्यांनी सांगले की हो प्रश्न आज येवचो ना, त्या प्रश्नाचेर चर्चाय जावंक ना, उलोवपूय जावंक ना, मांडूंकय ना. त्या प्रश्नाचें रिपोर्टिंग आज जर 5 पेपरांनी आयिल्लें आसा जाल्यार अत्यंत गंभीर बाब आसा. म्हाका दिसता आमच्या पत्रकार भावांनी हातूंत स्वताचेर बंधन घालपाची गरज आसा. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जो इशू काडलो तातूंत आज सकाळीं हांवें पळयल्लें. कांय जाणांचें म्हणणें आशिल्लें की इलेक्ट्रॉनीक हातूंतल्यान आमी तो अपलोड केलो तर तो त्याच वेळार ज्या वेळार प्रश्न हांगासर उलोवन जाता ताच्या नंतर तो अपलोड जाता. प्रश्नच येवंक ना म्हणटकच तो अपलोड जावंक नाशिल्लो, त्यामुळे पब्लीक डोमेनाचेर तो येवंकूय नाशिल्लो. जी प्रिंटेड कॉपी सगळ्या पत्रकारांक आमी बरेपणान आदी दितात ताजो हो गैरफायदो घेतलेलो आसा. हांव सगळ्या पत्रकारांक, खास करून ज्या वर्तमानपत्रांनी ही बातमी आयिल्ली आसा तांकां हांव ताकीद दितां की तांच्यांनी ह्या बाबतींत आपल्या फाल्यांच्या एडिशनान दिलगिरी व्यक्त करची, नाजाल्यार हांव फुडें तांचेर कारवाई करतलो. बाकीच्यांनी हाजेर गंभीरपणान थोड्यांनी कोट केला की एज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. इट हॅज नॉट बीन लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. आमी फुडें या. I may be permitted to make the following correction in LAQ number 10C by Shri Digambar Kamath. At B, answer may be read as 39 instead of 28. Ferry boats. LAQ number 7A by Shri Vijay Sardesai. At C, answer may be read as 4 instead of nil. Vigilance required. Sir, under Rule 49(2) of Rules of Procedure and Conduct of Business of Goa Legislative Assembly, I may be permitted to postpone reply to start LAQ number 16B in today's list for 30th July, as it requires more time to collect information. Further, Speaker Sir, I may be permitted under Rule 49(2) to correct figure in LAQ number 10B. The figure 26 has to be corrected as 28. The required information is laid on the table of the House.
प्रश्नकालाकडे या आम्ही फाटल्या विधानसभेच्या वेळेचो फुडें धुकल्लेलो तारांकीत प्रश्न श्री नरेश सावळ आणि दिगंबर कामत हांचो आसा. विचार. स्पीकर सर, म्हजो प्रश्न आसलो द नंबर ऑफ क्रिमिनल केसीस लायक मर्डर, रेप्स, डेकोइटीज recorded in the state from 1/4/2012 till date. हांवें उत्तरूच दिवं ना ताणें क्वेश्चन विचारूं ना. क्वेश्चन विचार मरे. प्रश्न विचार म्हटल्यार तो विचारिल्लो म्हणून सांगलें हांवें. हांव प्रश्न विचारता. विचार 5C एकूच क्वेश्चन आसा तो पोस्टपोन. सांगात तसो न्ही. 5C विचारना काय म्हणटा. विचारलो न्ही. तुवें विचारूं ना बरें आनी हांवें उत्तर दिवं ना. परत विचारू. म्हण मरे. आय मे बी परमिटेड टू आस्क दॅट क्वेश्चन. आय विल रिप्लाय. स्पीकर सर, I may be permitted to ask LUQ number 5C. पोस्टपोन. स्पीकर सर, उत्तर जशें दिल्लें आसा तशें. Speaker sir, question आशिल्लो the number of criminal cases like murder, rapes, dacoities recorded in the state from 01/04/2012 till date. This is that change. हांव सरकाराक एक प्रश्न विचारपाक सोदतां. सगळे डिटेल्स आसा हांगासर. Which are the police stations having highest crimes from 2012 to till date? आणि त्याच बरोबर क्रायम खंयची पुलीस स्टेशनां लोवेस्ट म्हणजे कमी क्रायम डिटेक्ट जाल्या अशी खंयची पुलीस स्टेशनां आसा आतां पर्यंत? जाय जाल्यार हांव इन्फॉर्मेशन दिवंक शकता पण आत्तां म्हजे कडेन इन्फॉर्मेशन उपलब्ध ना कारण ताणें मागला सगळ्या गोंयचें इन्फॉर्मेशन. पण जाय जाल्यार आय कॅन सेंड इट टू हीम द फूल डिटेल. इनफॅक्ट आय वील ही कॅन गो एड वीथ सेकेंड फ्रॉम अवेलेबल इन्फॉर्मेशन. इफ समथींग इज अवेलेबल आय विल टेल यू. बरें. स्पीकर सर, ज्या जाग्यार क्रायम जाल्या त्या जाग्याचेर एक्शन तुमी कितें घेतल्या? फक्त ऑफिसराक ट्रान्सफर केलो, सस्पेंड केलो इतलेंच की त्याच्या भायर वचून आनी कितें तरी केला? These are criminal cases registered in the police station in the state of Goa. The question is not pertaining to the crime done by police officials. The question is pertaining to number of criminal cases like murder, rapes, dacoits recorded in the state from 1/4/2012 till date. Of course, the date is as per that particular question date, February. त्यामुळे हातून भितर पुलीस अधिकाऱ्यांनी किंवा पुलीसवाल्यांनी केल्ली क्रायमाचो संबंध भितर हे आसतलें, फिगर आसतलें, पण ताज्या संदर्भात म्हायती ना. तो वेगळो क्वेश्चन आहा. इनफॅक्ट देर इज अ क्वेश्चन टुडे ऑन दॅट. बट देर इज अ सेपरेट क्वेश्चन. एक्शन कितें घेता ही कळपाक जाय न्ही. नाही 8 नंबरचो म्हाका दिसता ग्लॅन टिकल्याचो क्वेश्चन आसा. पण हांव फक्त इतलेंच सांगता की आय हॅव इन्स्ट्रक्टेड पुलीस ऑफिशल्स टू senior police official to go through all the cases where crime has been committed by a policeman and where severe crime is committed by a policeman to go after following procedure. I am underlining after following procedure even to the extent of dismissal. We have done dismissal wherever the police constable is temporary, not permanent. त्या जाग्यार आतां ट्रेनिंगाक आशिल्ले 2 केसी मेळ्ळ्यो. जामावली एकट्यान बरें मारलें रातचें आनी बशीचेर खोटो मारपाक लागलो. दुसऱ्या दिसा सकाळीं व्हरून ताका तपासलो जाल्यार दुसऱ्या दिसा सकाळीं सुद्दां सोरो मेळ्ळो. आमी ताका डिसमीस केलो सर्विसींतलो. बट बाय नॉट गिवींग द रिजन बिकॉज वी यूज सेक्शन 5(2) ऑफ द टेम्पररी सिवील सर्वीस वेर नो रिजन इज एट्रिब्युटेड. एकटो चोरये खातीर सांपडलो ताकाय आमी हें केल्लो आसा. ज्या जाग्यार सिवियर क्रायम, बायलांचेर अत्याचार, चोरयो आनी पब्लीक हातून धुमाकूळ घालप पियोन बियोन अशा केसीन आय हॅव इन्स्ट्रक्टेड टू गो फॉर अ मेजर पेनल्टी प्रोसिडींग ऑन अ फास्ट ट्रॅक बेजीस. फुडल्या 2 म्हयन्या भितर आनीक अनेक केसी म्हणजे 3-4 केसी आमी डिसमीस केल्या ऑलरेडी आनी अनेक केसींनी एक्शन जातलें सिरियस. पण तो क्वेश्चन हाजो पर्टेनींग ना. स्पीकर सर, हाजेर हे मिनिमायज करपाक हे खुबशे जवळ जवळ
14 पॉयंट्स तांचे दिल्ले आसा. ते जर सगळे पळयत जाल्यार टायमाचेर वेवस्थेन वेळेचेर हे करता काय ना हें कशें कळटलें? हेजें इंटिमेशन तुमकां किंवा हेचो रिपोर्ट तुमकां येता? हांव घेत आसता रेगुलर विकली बाय विकली मिटिंग्स. 3-4 गजाली आमकां लक्षांत दवरूंक जाय. एक, टील लास्ट मंथ द नंबर ऑफ स्टाफ इन ईच पुलीस स्टेशन वॉज मच लेस दॅन वॉट वॉज रिक्वायर्ड. गेल्या म्हयन्यान 620 नवे पुलीस कॉन्स्टेबल रुजू जाल्या. तांकां आमी डिप्लॉय केले आनी त्यामुळे आतां पुलीस स्टेशनांनी एडेक्वेट स्टाफ आसा एज ऑफ नाव. बट टील लास्ट मंथ द पुलीस स्टेशन वे अंडर स्टाफ बाय 602 मॅन पॉवर जी आतां डिप्लॉय केल्या ती. त्यामुळे आशिल्ल्यांचेर प्रचंड लोड हो एक गजाल. दुसरी गोष्ट अशी आता की बिकॉज सोशल अवेरनेस हॅज इन्क्रीज्ड and because of Supreme Court decision, every case which is filed or a case which is understood by police as a criminal has to be registered, FIR has to be registered. आणि एकदा FIR register केली, exception दिला Supreme Courtan. Supreme Court has given exception, but that is for very few cases, type of cases. When once a FIR is registered, you have to complete the process of investigation and close the case by permission of the court. You cannot do it without permission of the court. समजा FIR फायल केली ना जाल्यार मनीस लगेच JMFCन धांवता दुसऱ्याच दिसा. काही खेपा सेम दिसा सुद्धा धांवता आनी त्यामुळे पुलिसीचेर लोड आयिल्लो आसा. एके वटेन स्टाफ कमी, दुसरे वटेन लोड. आतां म्हाका दिसता पुलीस हॅज एडेक्वेट फोर्स, सो दीस मॉनिटरींग वील बी स्टील बेटर. स्पीकर सर, फाटल्या सरकारान सिंगम पिक्चर दाखयल्लो रवी नायक आसलो तेन्ना. त्या सिंगम पिक्चरान पुलिसांक दाखयल्लो ते चोरांनी पॉलिटिशनांक कशें मारचें हें तातूंत दाखयलां, तें दाखयल्लें. पूण आतां जर तुमकां जर खरेंच जर पळोवपाक जाय रातचे 10:30 लायफ ओकेचेर सावधान इंडिया नाल्यार सोनी टीव्हीचेर क्रायम पेट्रोल म्हणून लागता. तें पुलिसांनी पळोवपाची गरज आसा आनी तेचेर अभ्यास करपाचो गरज आसा. कितल्या वरां आसा? दुसरें कितल्या 10:30 वरांचेर? लायफ ओकेचेर 10:30 आ 10:30 रातच्या 10:30 रातच्या लायफ ओके. 10:30 चोरयो चड सुरू जाता. ते जर तूं टीव्ही पळोवपाक लागले जाल्यार हांगा बरोबर 10:30 ते 11:30 चोरयो परत रिपीट आसता. आय वील रेकॉर्ड इट. Repeat आय वील आसता. आस्क देम टू रेकॉर्ड इट एंड सी इट अदर टायम. डेली असता. डेली आसता. डेली असता. बरें स्पीकर सर, पण चोरूय पळयतात. दुसरें दुसरो आनी- प्रॉब्लेम तातलो. आनी एक गोश्ट आसा की मुंबय सारक्या भागान मी प्रश्नाचेर येत आमकां मुंबय सारक्या भागान एखाद्या भागान समजा जर एकदा ती चोरी जाली जाल्यार ती चोरी त्या भागांतलं जे पुलीस स्टेशन आसा त्या पुलीस स्टेशनाच्या इन्चार्जाक खबर आसता ही अमक्यानच चोरी केली आसतली म्हणून. तशें हे जे पुलीस स्टेशन गोंयचें पुलीस स्टेशन आसा त्या पुलीस स्टेशनांतल्या त्या भागांतल्या पुलीस स्टेशनाच्या इन्चार्जाक ते खबर आसता ह्या भागान कितले नामांकीत चोर कितले आसा, कुप्रसिद्ध चोर कितले आसा हे तांकां खबर आसा. अशा प्रकारचे त्या भागान खबऱ्या म्हणून आसता. तशा प्रकारचे खबऱ्या बी CID, तुम्ही CID म्हणटा व्हडलें नांव, पूण खबऱ्या म्हणून बारीक बारीक लोक आसता ते तुमचे कडेन आसा काय? स्पीकर सर, हे खबऱ्या आसा. LIB ब्रँच म्हणून आसता. ती ब्रँच अशें इन्फॉर्मेशन प्लेन क्लोथ्सान रावन काडीत आसता. CID क्रायम ब्रँचूय काही इन्फॉर्मेशन काडीत आसता. तातूंतच्यानूच जवळ 69% केसीस डिटेक्ट जाता. पण तुवें रिसेंटली पळयला आसत जाल्यार गोंयान एक प्रॉब्लेम आसा आनी हो प्रॉब्लेम ज्या भागान चड बोवाळ आसता त्या भागानूच चड आसा. आमी रिसेंटली वी कंडक्टेड चॅकींग इन म्हाका दिसता खंयची तरी नावेली काय खंयच्या तरी कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या एरियेन कुर्तरी मायना पुलीस स्टेशनाच्या एरियेन आमी आनी मडगांव वी कंडक्टेड चॅकींग ऑफ टेनंट्स आनी आमकां अशें लक्षांत आयलें की जवळ जवळ 4000 टेनंट हे विथावट इंटिमेशन टू द पुलीस स्टेशन हॅव बीन केप्ट बाय पीपल. आतां हे कोण हाजो कांय एक पत्तो नासता. आतां आमी नवीन पुलीस बील जे ह्या काय येतले सेशनाक